नमस्कार. कथिकेचे नाव झणझण. कथाकार चंद्रकांत केणी. कथा सादर करता देविता खुळे. झणझण. दर्याचे वेळेर वचून बसपाची क्षितिजाक ल्हानपणासावन संवय. सगळें ल्हानपण दर्यावेळेर ताणें सारिल्लें. दर्याच्या खाऱ्या वासाचो आनी वाऱ्याचो सहवास ताणें यथेश्ट भोगिल्लो. सकाळच्या वेळार सूर्य उदेवचे पयलीं आनी सांजच्या वेळार सोंपत्या दिसाक निरोप दिवचे खातीर तो दर्यावेळेर वचून भुसभुशीत रेंवेंत एकलोच बसतालो. हेर भुरगे रेंवेंत खेळटाले काय धांवताले, काय रेंवेचीं घरां बांदताले. खुबशे बॉलांनी खेळटाले. मातशे व्हडले पिरायेचे भुरगे 3 कात्रीच्या वेळार कुल्ल्यो धरताले. पूण ह्या सगळ्या परस क्षितीज वेगळो. तो एके कुशीक एकमुळो बसून वरांचीं वरां उसळट्या ल्हारांक, उडट्या सवण्यांक, पयसुल्ल्या व्हड्यांक नाजाल्यार दर्याच्या अथांग उदकाक पळयत बसतालो. जाणटेपण मनशाच्यो खोशयो दिवोवन घेता. क्षितिजाक तरी हालीं तशें दिसतालें. शिक्षण सोंपलें आनी नोकरेची सक्ती जिणेचें बंधन जावन बसली. घाटमाथ्यावयल्या गांवांत तो पावलो, जंय राती वेळार मळब आसलें. पूण त्या मळबाचो सांगाती दर्या नासलो. दर्याक जंय मळब मेळटा तो देखाव पळोवंक क्षितीज आवंडेतालो. पूण प्रपंचाचे व्याप एके नदरेन ताका बांदून दवरतालो. आतां रेंवेंत बशिल्ले कडेन ताणें दोनूय मुठींनी भुसभुशीत रेंव घट्ट धरली आनी ती गळत रावली तशी सोंपिल्ल्या कालखंडाची वर्सां मेजून घेतली. सुर्याचें तांबडें बिंब अस्ताक वचून खूब वेळ जाला. काळखाची काळी कांबळ सैमाचें आंग धाकीत धाकीत उदेंते कडच्यान अस्तंते कडेन फुडें सरकत आसा. अचकीत क्षितिजाची नदर मुखावयल्यान येतले काळ्या आकृतीचेर गेली. दर्यांतल्यान चलून येतली आकृती. बायबलांतली कथा वाचतना येशू क्रिस्त दर्यांतल्यान चलून आयिल्ल्याचें वर्णन ताणें वाचिल्लें. तसलोसोच तो देखाव. आकृती काळी आनी कृष्ण पक्षांतली काजळी पसय. सावळी कशी ती वयर सरकता आनी ते सावळे वयल्यान दादलो काय बायल तें कळना. चित्त विचल जाला. अनंतांत अंत सोदपाचो खेळ अचकीत थांबलो. ती आकृती कोणाची, खंयच्यान आयली, खंय वता हें समजून घेवपाची उमळशीक लागून उरली. लस्कराचे कवायतीचीं पावलां उखलीत ती आकृती आपले दिकेन येता असो ताका भास जालो. एकदम तो सतर्क जालो. ओगीच हातांतली सुरी म्हाका तोपली जाल्यार? आतां कोण कोणाक आनी कित्याक सुरी तोपीत हाचो नेम ना. सगळेंच असुरक्षीत जालां. पूण भंयाचो विचार ताणें कुशीक सारलो आनी येवजिलें. कोणूय दर्याचेर न्हांवंक गेल्लो आसतलो. वयर खंयी कपडे दवरिल्ले आसतले. आकृती लागीं पावली तशें क्षितिजाचें काळीज ओगीच धडधडलें. अचकीत आकृती ताच्या मुखार उबी रावली. काळखांत दोळे मोठ्ठे करून ताणें त्या आकृतीचें तोंड पळोवपाचो यत्न केलो. पूण वळख पटली ना. म्हाका शीक खाता. बेगीन तुवालो दी. त्या आकृतीन हात फुडो केलो. बायलेचो आवाज. आतां दोळ्यांक काळखाची संवकळ जाल्या. खऱ्यांनीच बायल? उक्तो देह, उदकान भिजिल्लो आनी वाऱ्याचे शितळसाणेक लागून थरथरता. म्हजे कडेन तुवालो ना. गोंदळिल्ल्या क्षितिजान जाप दिली. फकाणां पुरो. म्हाका थंडी भरतली. ती बायल एकदम घुंवली. दोनूय हात छातयेर पांगरून धांवली. तिचे फाटमोरे सावळे कडेन क्षितीज पळयत रावलो. कितें घडलें तें ताका कळूंक नासलें. हें सपन काय भास? पयस दुसरी एक आकृती आसा थंय वचून ती थांबली. सारकें दिसना, पूण ती आंग पुसताली हें कळटालें. दुसरी आकृती म्हऱ्यांत उबी. सावळेची हालचाल सुचयताली. ती कपडे बदलता. दर्यांतल्यान वयर येतना ती जागो चुकिल्ली.
काळखांत आपली आकृती ते आपल्या सांगात्याची आकृती मानून आपलेसरी आयिल्ली. कसली तरी एक याद विसराईच्या तळ्यांक हुळहुळूंक लागली. कसली याद? कृष्णान केल्ल्या गोपीच्या वस्त्रहरणाची. अचकीत एक गोपीचें रूप दोळ्या मुखार उबें. कितलीं वर्सां वलांडली, जशी काय युगां आदली ती गजाल. आळवाच्या पानावयल्यान दवाच्या थेंबावरी वज्रा सारकी खिणभर दोळे दिपकावन दुसऱ्याच खिणाक ती घडणूक सोंपिल्ली. त्या वेळार एक वेगळो अणभव क्षितिजान घेतिल्लो आनी उपरांत तो विसरूनय गेल्लो. दर्या लागसार एक खारें तळें. त्या तळ्यांत निळीं साळकां. शाळेची पिकनीक वेळेर आयिल्ली आनी ती चली, राधिका तिचें नांव. उगडास जातकच सगळें चित्र दोळ्या मुखार उबें रावलें. तळ्यांतले साळीक पळोवन धांवत क्षितिजासरी आयिल्ली. चलयो रिंगांनी खेळटाल्यो, चले फुटबॉल खेळटाले. क्षितीज मात माडा मुळांत बसून दर्याच्या ल्हारांनी शेणून बशिल्लो. राधिका आयली आनी तिणें ताका हात लावन ताची तनर भोंगयली. धांवत आयिल्ल्यान ती खडशेलताली. थंय यो, तिणें क्षितिजाक सांगलें. तळ्यांत एक निळें साळीक आसा, म्हाका काडून दी. तुका जाय जाल्यार तूं काडून घे. क्षितीज उबगून फडफडलो. पूण राधिका निर्शेली ना. ताच्या हाताक धरून ती ओडूंक लागली. 40-50 वर्सां आदली गजाल. 13-14 वर्सांचे पिरायेचो क्षितीज. राधिका 1.5-2 वर्सांनी ल्हान आसतली. पूण चलयेच्या स्पर्शाचो झणझण त्या दिसा पयलेच खेपे ताच्या रंध्रांनी झंकारलो. ल्हवे कणकणी चंवर फुटिल्लो आनी ताणें दोळे धांपून घेतिल्ले. तिणें हात सोडलो ना आनी तो सुटचो न्हय अशें क्षितिजाक दिसलें. उठून तो तिच्या सांगातान गेलो. दनपारचो वेळ. कडक वत. दर्या वेळेवयल्या वाऱ्याक लागून धग जाणवना आसलो. पूण उक्त्या पांयांक तोपिल्ले रेंवेचो शेक बसतालो. खुबशीं साळकां आनी साळकांचीं पातळिल्लीं पानां. सवणीं आनी पाखे हांची गर्दी. त्या साळकां मजगतीं एकच निळें साळीक. नागिणीवरी आपलो फोंडो धुलयत आपयतालें. तें पळय. तागेलो हात सोडून आनी साळका कडेन बोट दाखोवन राधिकान म्हळें, तें साळीक म्हाका जाय. इतल्या वर्सांच्या काळांत मजगतीं एकेच खेपे तो प्रसंग ताच्या दोळ्या मुखार उबो राविल्लो. महाभारत वाचतना द्रौपदीन भिमा कडेन तळ्यांतलें एक फूल मागिल्लें. तो प्रसंग. तें फूल काडूंक भीम उदकांत देंवलो आनी ताका यक्षान हटकिलो. भिमान यक्षाक जुमानलो ना आनी तो बेशुध्द जावन पडलो. महाभारतांतले यक्ष प्रस्न ह्या प्रसंगांतल्यानूच उपजल्यात. पूण क्षितिजाक त्या वेळार यक्ष प्रस्न पडूंक नासलो. ताका कोणें हटकूंक नासलो. ताचो भंय वेगळो आसलो. तळ्यांत रेबो आसलो आनी रेब्यात आपलो पांय मुंगरत हे भिरांतेन तो फाटीं फुडें सरतालो. आयज त्या प्रसंगाचो उगडास काडटना क्षितिजान मनांत म्हळें, रामा कडेन भांगराचें हरण मागपी सीता आनी भिमा कडेन सोबीत फूल मागपी द्रौपदी. संवसाराच्या आरंभाक सावन घडये अशेंच चलत आयिल्ले आसुंये. त्या दिसा तो रेब्यांत देंवलो. ताणें निळें साळीक खुडलें. तें घेवंक फुडें पावल उखलिल्ली राधिका पांय निसरून रेब्यांत पडली. दोगांयलीं आंगां आनी आंगांची रेब्यान भरिल्लीं. आंग धूक आनी आंगाची धूक ती वेळेर आयिल्ली. अबुद्ध पिराय. संकोच वा लज नासली. आंगावयले कपडे काडून राधिकान ल्हाराच्या उदकांनी आंग धुलें. तिगेलो फ्रॉक ताणें झणझणावन पिळिल्लो, वड्याचेर सुकयल्लो. इतल्या वर्सां उपरांत लेगीत ताच्या जीर्ण देहान तो झणझण परत अणभवलो. त्या उपरांत राधिका ताचे जिणेंत केन्ना आयली ना. पूण ताका ओगीच दुबाव. निकतीच न्हावन भायर सरिल्ली ती बायल राधिकाच न्हय मूं. मन जेन्ना तर्क करता तेन्ना तें चड विचार करिना. भावनेचे अधीन जावन
ती राधिका कशी आसतली? राधिकाय आतां जाणटी जाल्ली आसतली. क्षितिजाली बुद्द ताच्या मनाक शिटकायता. तरी अमरपिक्या चिचेपॉटाची गोडी तो येवजीत ओठावेल्यान जीब भोंवडावची तशें ताचें मन यादीचे तळयेंत बुजकुळ्यो मारता. तो धापून घेता. देव बरें करूं.